येसूची आज्ञा मानू आवडतानो फुडे सोना इस्पेटोन मोनितून कोरू यादिसे उपीतोय सोदा योकार दिवया गायोन कोरू Isabelle Achizaya Nan morbat kachiduptoru बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयचे मिसाचे बुलिदान आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या गोन्सालो विएगस आनी फिलोमेना रॉड्रिगीस हिचे पासून देवान तांकां स्वर्गीचें सूख फावो केल्यार पुरो म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोरमतात वानिया विएगस, नायला फेर्नांडीस, शर्विना फेर्नांडीस, शामिना पेरेरा. तर ह्या भयणाचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद आनी दिणी ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. आज पवित्र सभा कोरियाचे मार्तीर एंड्रू किम, पावलो चोंग आनी तांचे सांगाती हांचो सेवाधर्मीक उगडास करता. आनी आयची शुभ वर्तमानान चोड एकल्याक आमकां दुसऱ्यांक उजवाड जावंक आपयता. ह्या मार्तिरांनी ह्या गांवांनी वावर करून जेजूचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक जायतो प्रयत्न केलो. आमी आमच्या जिवितान दर दिसपट्टी आमच्या कुटुंबान आमच्या वावराच्या जाग्यार आमचे फिरगोचेंत उजवाड जावंक जेजूची कृपा आनी बोळ ह्या मिसा बलिदानान आमकां जोण एकल्याक मागुया. आनी सोबार पावटी घडीक जेजूचो उजवाड घेवन आनी अणभवून जायते पावटी घडीक काळोखाच्यो करणयो आमी आदारल्यात. दुसऱ्यांक उजवाड आमी जावंक ना असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचो हे वेळार आमी उगडास करुया. पातकाची दूख धरून देवाचे काकलोतीक उलो मारून सोगली म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत बाकिवून सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. So
रावतुया आमच्यो गरजो आमची मागणी आमचे आवडे देवाक आमी उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, भाग्यवंत आंद्रे पावलू आनी तांचे सांगाती कोरियाच्या देशांत एक आपणायलोली पोरसा तुवें विचित्रपणी क्रिस्ती भावार्थाक आपयली आनी आंद्रे आनी पावलू आनी तांचे सांगाती ह्या रक्त साक्षाच्या मोहिमेवून साक्षीदारपणां वाडयली. तांचे देखीन आनी विणवणेन आमकांय तुज्या आज्ञाच्या मार्गार मोरो पर्यान विस्वाशी सांबाळ. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास ओट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इज्रासाच्या पुस्तकाची सुरवात. सायरूस पेर्सियाच्या राजाच्या पयल्या वर्सा जेरेमियासाच्या तोंडी सर्वेस्पोर उलयलो ते उतर पालचे खातीर सर्वेस्पोरान पेर्सियाच्या राजा सायरूसाच्या मनाक सुफुर्ती दिली. तेन्ना ताणें आपल्या आख्या राजान अशें परगट केलें आनी तोकट्याचेर मारून प्रोसीद करूंक लायलें. सायरूस पेर्सियेचो राजा अशें परगट करता. सर्वेस्परान सोर्गीच्या देवान प्रितुमेवेली सोगलीं राजा म्हजे आधीन केल्यान. जेरुसालेच्या शारान जुदेयाच्या प्रांतान आपणाच्या मानाक एक मंदीर बांदूंक ताणें म्हाका हुकूम घाला. जो कोण तुमचे मोदें ताचे आख्खे पोरजेचो ताचो देव ताचे सोबें आसूं. ताणें जुदेया प्रांतान जेरुसाल्याक वेचें आनी थंय सर्वेस्पराक इस्रायेलाच्या देवाक एक मंदीर बांदचें. तोच तो जेरुसाल्यांत आसा तो देव. आनी जिवी उरतोल्यांक जोण एकल्याक खंयसरूय तो रावून त्या गांवाच्या लोकांक रुपें आनी भांगर, माल आनी गोरवां तशें आप खुशेन एरूय देणी दिवन जेरुसाल्याक आसलोल्या देवाक मंदीर बांदूंक ताका आदार दिवचो. देवाचें उतर हें. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केली. म्हणुया आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केली. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपणशें दिसलें. तेन्ना कुशलकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केली. ओन भावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात? होय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. जशें नेगेबान उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्याय गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोनां गावून करतात लुवणी. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. वेता वेता दुकाबरीत चल्लीं, हातान घेवन वोमचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं, माथ्यार मारून कोणसाचें बरें. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया.
Solves por azul, 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 solves por azul. तुमचो उजवाड मनशां खातीर पोरजोळून दी. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळी वाखाणूक पावूं. Solves por azul, 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 solves por azul. सर्वेच por तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Muiman tuka sumia. जेजून लोकांचे उरपोंचीक सांगले, कोणूच दिवो पेटोवन तो एका आयदना पोंदाक लिपयना वो भाजी तोळा दवरिना, पूण भितर येता तितल्यानी उजवाड पळोवचे खातीर तो पेडार दवरतात. कित्याक शेकी उक्तें जावचें आसना तसलें आतां कांयच लिपुल्लें ना, न्हय म्हूण कळचें ना वो उजवाडा येवचें ना तसलें आतां कांयच गुपीत ना. म्हणटोच तुमी कशें आयकतात ते विशीं चोत्राय दवरात, कित्याक आसा ताका देव ओदिकूय दितलो आनी ना तांचे लागचें जें आसा म्हूण ते सोसमतात तेंय देव काडून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. प्रितीच्या भयणी भावांनो, सगल्यांनी आमी आमच्या भुरगेपणार वो केन्ना तरी जायते सायन्स एक्सपेरिमेंट्स आमच्या घरांत दुबावा विरीत केल्यात आसतले. आनी तातूंतलो एक म्हणल्यार मॅग्निफायींग ग्लास घेवन एका कागदाक उजो पेटोवन हें आमी जायत्यांनी केलां आसतलें. एक मॅग्निफायींग ग्लास घेवन जी सुर्याची किरणां येतात ती त्या कागदाचेर घालून ताका आमी जायते फावटी उजो पेटयला. हो सुर्या इतलो पोरसुळीत की ह्या सुर्याच्यान जरी तर ह्या मॅग्निफायींग ग्लासान आपणा भितर हे सुर्याची किरणां आपणायली आनी जरी तर ही किरणां ह्या कागदाचेर घातली जाल्यार उजो पेटोवंक शकता. आनी असलेंच की आयच्या शुभ वर्तमानांत जालोलें आमी पळयता. आमी जोण एकल्यान हे मॅग्निफायींग ग्लासा भाशेन ही जेजू सुर्याची किरणां आपणावन दुसऱ्याच्या जिवितान भावार्थाचो मोगाचो सेवे चाकरेचो उजवाड पेटोवंक आयज जेजू आमकां आपणयता. आनी अशेंच की आमचे पवित्र सभेन जायत्या ह्या भावार्थ्यांनी जायत्या सांता भक्तांनी केले. आनी असलोच आज एक उगडास आमी करता तो म्हणल्यार हे कोरियाचे मार्तीर एंड्रू किम, पावलू चोंग आनी तांचे सांगाती. आमी जाणाव जेजूची बरी खबर परगटूंक सगळे सुवाते तितली सोंपेपणां जावंक ना. आनी हो कोरियाचो गांव खूब मारेकार आसलो. जो कोण जेजूक परगटूंक सोदतालो तांकां मरणाक दुबावा विरीत फुडो करचो पडटालो. आनी सांगतात की एंड्रू किम हो खंय 26 वर्सांचो यादनीक आसलो. यादनीक जाल्यार ताका खंय फकत 13 म्हयने जालोले. पूण दुसऱ्यांक जेजू दिवंक इतलो तो हारपीट जालोलो की आपल्याच्या जिविताची पर्वा करिनासतना इतले ल्हान पिरायेर ताणें जेजू पासत आपलो जीव दिलो. तांचे मदें सोबार दुसरे यादनीक आसले, लौकीक भावा भयण आसली आनी म्हणटात की तांचे मदें आसलो एक 13 वर्सांचो भुरगो. इतले ल्हान पिरायेर लागून आपल्याच्या जिविता वरवीं ही पवित्र सभेची कीट, पवित्र सभेचो उजो ह्या कोरियाच्या देशांत पेटोवंक
हे ल्हान भुरग्यान लेगून आपणाचो जीव दिलो. आनी आयच्या दिसा जेजू आमकां उगडास करतलो. कोणूच दिवो पेटोवन तो एका आयदना पोंदाक लिपोवन दवरिना, पूण हो उजवाड दुसऱ्यांक फाकोवचे खातीर तो एका पेडार दवरता. भाव भयणो, ह्या संवसारांत उजवाड जावंक आमकां व्हड व्हड पदवेची, व्हड परमिशनाची, व्हड इमारतीची, इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा हाची गरज ना. आनी हेंच की आमच्याच देशांत मादर तेरेसा, आमच्याच गांवचो पूत भाग्यवंत सुसेवास हांणी करून दाखयलें. जेन्ना तांणी हो जेजूचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक सुरू केलें तेन्ना तांचे लागीं असल्यो कांयच व्हड व्हड वस्तू नासल्यो. मादर तेरेसा कोणाच्या तरी एका घरांत रावून थोडेच पयशे, एक 5-10 रुपया घेवन तिणें हो वावर सुरू केलो. जेन्ना भाग्यवंत सुसेवास श्रीलंकान गेलो तेन्ना येदे व्हडल्या जुंयार एकलो गेलो. कोणाचोच ताका सांगात नासलो, कोणाचीच ताका वळख नासली, पूण एक तांच्या काळजा मनान आसलेलें तें म्हणल्यार हांवें म्हज्या ह्या जिविता वरवीं कितें तरी बदलप ह्या संवसारान करूंक जाता. हें आयतें मन आनी काळीज तांकां आसलें. दुसरे सुवातेर भाव भयणो, शुभ वर्तमान आमकां सांगता, आसा ताका देव ओदीक दितलो आनी ना ताचे लागची आसा तें काडून घेतलो. कोणें तरी हो वावर सुरू केल्लो तो आज आख्ख्या संवसारा घोडेक फांकला आनी पोरचडला. जरी तर हो वावर बरो देवाचे आज्ञा पोरमणे आसा जाल्यार तो वावर सोंपेपणी बंद जायना. कित्याक देव ह्या वावराक आपलो सांगात, आपलो पाठिंबो, आपलें बळ फावो करता. आनी हेंच की मादर तेरेसाच्या जिवितान, भाग्यवंत सुसेवासाच्या जिवितान जाल्लें आमी पळयलें. तांणी एक ल्हान कीट पेटयली, पूण आज ताचें एक व्हड आंकटें जालें. कित्याक देवान ह्या वावराचेर आपलो आशिर्वाद, आपली देणी, आपली बेसांवां दिली. आज कोणें तरी एक ही ल्हान गरिबां खातीर वावुरपाची संस्था घोडेक स्थापलोली आनी आज संवसारभर ही SSVPची संस्था वावुरता. कोणें तरी मारयेची भक्ती करूंक एक ल्हान पावल घेतलोलें आनी आज संवसारभर ही मारयेची फौज लिजन ऑफ मेरी हाची संस्था आमकां मेळटा. अशेंच आमच्या देशांत, आमच्या गांवांत संवसारभर कितल्योश्योच संस्था आसात जांची स्थापनी एका ल्हान जाग्यार घडीक जाली, पूण देवाच्या वावरान देवान आपलो आशिर्वाद दिवन ही वाडयली आनी चडयली. तर भाव भयणो, आमी संवसारांत कितें तरी बरें करूंक सोदता जाल्यार एक पयलें पावल घेवची गरज आसा. महात्मा गांधी आमकां म्हणटालो, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड. जरी तर तूं ह्या संवसारांत उजवाड पळोवंक सोदता जाल्यार पयले सुवातेर तुवें हो उजवाड आपणावपाची गरज. जरी तर तूं एका सरकारी कचेरीन, तूं खंयचेय कचेरीन जरी तर वावर करता, तूं मेहनतीन वावर करता, वेळार आपलो वावर सुरू करता, वो लोकांक बरे भाशेन घेता, शिस्त सांबाळटा जाल्यार तूं थंय एक उजवाडाची पणटी पेटयता. जरी तर तूं पवित्र सभेन कसली तुका वावर दिला, जबाबदारीन तूं तो करता, तूं जबाबदारी आपणायता, वेळा वेळार आपणाक दिलेल्यो ह्यो जबाबदारी पाळटा, तेन्ना पवित्र सभेन तूं एक ही बरी करणेची पणटी पेटयता. जरी तर तुज्या कुटुंबान तुज्या बऱ्या जिविता वरवीं, मागण्या वरवीं शिस्त सांबाळून तूं हो कुटुंब वयर काडटा जाल्यार तूं तुज्या कुटुंबाक आनी तुज्या शेजाऱ्याक हो उजवाड पेटयता. तर भाव भयणो, आयज ह्या संवसारान जायतो काळोख फांकारता पसरत आसा. तर ह्या काळोखी संवसारान धाकट्यो धाकट्यो उजवाडाच्यो पेंट्यो आमी पेटोवंक गरज. आनी थोड्याच वेळान आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उण्या सोऱ्या रुपान येतलो. जेजू आमकां उगडास करता, हांव संवसाराचो उजवाड. आनी जोण एकल्यान आमी बावतिस्मा वरवीं हो जेजूचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक आमी भास दिल्या. तर ह्या मिसा बलिदानान आमी वांटो घेता आसतना आमचे लागीं जाता ते भाशेन आमी हो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक जेजूची कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानान आमकां मागून घेवया. भेटवणीक आमी गायन गावया. कालवाराचो योग
C20 and Thisanisel C20 page 36. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र बिच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्व पदवेदा देवा, तुजे पोरचेच्या दानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी सगळ्या संवसाराचे सोडवणे पासत आमी तुका मानता तसलें बलिदान जावं निर्मी हे आमी तुज्या भक्ताचे विनोदीन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. Orung favo सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. एंड्रू किम आनी ताच्या सांगात्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरवीं तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करीत आसय आनी अशें तांचे असोगतायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ सोपूर्णायेन पोरजोळयते. देखून सर्गीचे देवदूता संगाती आनी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची चोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत.
पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदकां दिवन बाबार्थाचो गूट पुरगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपडीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळ तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बाबाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबाक आनी सगळ्या यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवाचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरचोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती भाग्योन सुसे तिचो पोती भाग्योन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थन धीर घेवन उच्चारुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओंत्रेता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोशियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गायन गावुया. आमच्या मोदल्या कोणाक D1 पान 47 D1 पेज 47. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, असोक्तांक गोट आनी बोलीश करता त्या पवित्र जेवणान तुज्या रक्त साक्षाच्या पोरबे दिसा तुवें आमकां पोसले. हे जेवणाचे गोठायेन जेजूक विस्वाशीपणान चिकटोन सोमेस्ताच्या तारुणा खातीर पवित्र सोबे मदें आमचो जीव करसूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबडनो आमच्या तरणाट्यांक फिरगोस तरणाट्यांक जी कोण आदली आसली आनी नवी कोण ह्या सोम्यान भितर सरूंक सोदता तांकां बुधवारा दीस 22 तारखेर 6:30 वाजता फिरगोचेंत जोमात जातली. तर ही जोमातीक
फिरगोस तरणाट्यांनी येवचें म्हूण आमची विनंती. Wednesday 22nd September at 6:30 p.m. in the church. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या जिजचो उजवाड दुसऱ्यांक दावन क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोडुकार शेवटाक आमी गायन गावुया. तुज्या हातान मोजवात आर 30 आनी 9 पान 109 आनी 6 R39 पेज 196.